आपले निरंतर विनवणेन ल्हानवड असर्यांक कर आमच्या गरजे आकांतांनी पावच्या पद्वाच्या सांत आंतोनीची वार्षिक महापरब केरेकट्टेच्या लोकांमगाळ पोंशेतांत 2026 जुनाचे 13 ब्रेस्तरा वडा धाबाजान संभ्रमता त्या दिसा सकाळी 10:30 वरार फेस्ताचे संभ्रमीक मिसाचे बलिदान उडुपी दिएसीसो बिस्प अधिक मनाधिक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो भेटयतलो। सांजेर 4 वरार आराधन आनी कन्नडा भाशेन मिसाचे बलिदान शिवमोग्गा दिएसीसो बाप स्टीवन डेसा भेटयतलो। या फेस्ताच्या संभ्रमांक तुमकां हांव बाप सुनील वेगस पोंशेताचो रेक्टर मोगाचे आनी वत्तायेचे आपोवणें दिता। फेस्ताक हजर जावच्या सर्वांक जेवणांची मांडावळ आसा। कुटुंबा समेत येवन फेस्ताच्या संभ्रमांत वांटो घेया। संताचे मजतीन मेळिल्ल्या सर उपकारांक देवाक अर्घां दिया आनी देवाचे कृपे आशिर्वादांनी भरा। ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ। ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಯೇಸು ओ श्वास तुवें म्हाका दिल्लोय ओ श्वास तुवें म्हाका दिलाय देखून हांव ह्या संवसाराक आयिल्लो ओ श्वास हर एका दिसा तूं म्हाका दिताय देखून ह्या संवसारांत हांव जियोन आसा
आज ये घडये ओ श्वास म्हाका दिल्ल्या तुझे समोर हांव आसा तुका अर्घां दिवंक तुका होगळाप दिवंक तुजी स्तुती गावंक ओ श्वास म्हाका दिवन तुवें मुझे ते तुका आसो मोग उगडापो केलोय जर मुझे वयर तुका मोग नातुलो जाल्यार ओ श्वास म्हाका मेळटो नातुलो आनी ह्या संवसारांत हांव अस्तित्वांत आसतो नातुलो हे म्हजे अस्तित्वस ये जेजू तुका मुझे थंय असो वर्तो मोग उगडापो करता ओ मोग नियाळून ओ मोग वाखाणून म्हजो वर्तो मोग करच्या म्हज्या देवाक हे आराधन करूंक हांव हांगासर आसा ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ये जेजू जितना तू बापा लगे मागणे करताय तुझे मागणे तू अशे सुरू करताय सगळ्या सृष्टीचा रचणारा हांव तुका दिनवासता वय जेजू तुवें आमच्या मागण्यांक वरती एक रीत शिकयलेली आसा आमचे मागणे आमच्यो गरजो उसारून सुरू करच्या की तुझे उपकार नियाळून जे कितें तुवें केलाय तें नियाळ करून तुका अर्घां दिवंक देवा बापाक देवा पुताक देवा पवित्र आत्म्याक अर्घां दिवन सुरू करूंक तू आमकां शिकयताय ये जेजू आज तुझे समोर रावन म्हज्या जिविताचेर म्हजें जिवीत सोलोवन आयिल्ले ते वाटेचेर म्हजी नदर हांवें घाली जाल्यार कितलेशे उपकार ये जेजू तुवें म्हजे खातीर केल्ले आसात जायते पावटी म्हज्या गरजा मोदें म्हजी दिस्त म्हज्या गरजांचेर हांवें इतली कंसयलेली आसली की म्हज्या वैयक्तीक समस्यांचेर इतली कंसयलेली आसली की म्हज्या जिविताच्या कश्टा नश्टांचेर म्हजी दिस्त हांवें इतली घाल्ली आसली की जायते पावटी
जेजू ये देवा तुझ्या बऱ्यापणांतय तुझ्या उस्क्यांतय तुझ्या मोगांतय तुवें म्हजे खातीर केल्ल्या महत् कार्यांतय तुवें म्हज्या जिवितांत केल्ल्या बऱ्यापणांतय विविध घडितांनी तुजो मोग दाखयलेलो आसल्या त्या घडितांनी म्हजी दिश्ट घालूंक हांव सलवल्लो आसा, हांव सुकोन पडलो आसा। म्हजें मागणें जायते फावटी म्हज्यो गरजो उसारच्या मुखांतर हांवें आरंभ केल्ले आसा आनी गरजो उसारन तुजो उपकार बावूट नासतना म्हजें मागणें जायते फावटी हांवें संपयलेलें आसा। हे जेजू आयच्या दिसा तुजे समोर रावन तुज्या सांगातपणांत रावन म्हज्या जिवितांत केल्ले ते उपकार हांव म्हज्या मतीक हाडटा, तुका अर्घां दिता, तुजी स्तुती गाता। कितल्याशा घडितांनी तुवें म्हाका राखलाय, तुवें म्हाका सांबाळलाय, तुवें म्हजें जतन घेतल्याय। तुजो मोग जायत्या मनशां मुखांत म्हाका तुवें लाभासो केलाय। म्हज्या जिवितांत म्हाका सांगात दिवन म्हाका तुवें फुडें व्हेलाय। म्हज्या जिविताचे पांतां वाहनां फुड करूंक म्हाका धैर्यान भरलाय। म्हज्या दुस्माना वयर झुजोंक म्हाका कुरपेन भरलाय। कुरपे वयर कुरपा दिवन तुजो शीस जावन जियोंक म्हाका तुवें फावो केलाय। सुवार्ता म्हज्या जिवितांत परगट जायशी तुवें केल्याय। कुरपे वयर कुरपा दिवन म्हाका बोगसूंक तुवें साध्य केलाय। हेरांक बोगसाणें दिवचें बरें म्हजें जिवीत जियोंक तुवें म्हाका फावो केलाय। ये जेजू ये देवा म्हज्या जिवितांत तुवें केल्ले ते उपकार एक न्हय दोन न्हय। ये जेजू तुजो उपकार हांव बावडटा आसतना, तुका अर्घां दिता आसतना, तुजी स्तुती गाता आसतना हांव तुजे कुरपेन भरता। तूं म्हाका चड आनी चड लागीं जाताय। तुजो उपकार बावडोंक हांव तुका लागीं सरता आसतना तूं म्हाका चड आनी चड लागीं जाल्लो मेळटाय। आनी अशें ये जेजू तुजो उपकार हांव बावडटा आसतना, ये देवा तुका अर्घां दिता आसतना तुजी वडवेक बिलकुल सडना, पूण ह्या वरवीं हांवच कुरपेन भरून वेता आनी म्हाकाच फायदो जाता। ये जेजू ह्या खातीर ह्या तुजे आजारपणा समोर रावन तुका अर्घां दिता, तुका होगलाप दिता, तुजी स्तुती गाता। ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య। ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య। ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ। ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ। ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ। ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ। ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ
Hallelujah, 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 Hallelujah. हर गान का समय जैसा, ग्लाप का समय जैसा, हर गान का समय जैसा, महिमा का समय जैसा, हर गान का समय जैसा, स्तुति का समय जैसा, हर गान का समय जैसा, ग्लाप का समय जैसा, महिमा का समय जैसा, वंदिता का समय जैसा, स्तुति का समय जैसा, जय जय का समय जैसा, स्तुति का समय जैसा, महिमा का समय जैसा, हर गान का समय जैसा, हज़ाना का समय जैसा, हालेलुया 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 हालेलुया. ये समय जैसा क्रिस्ता तुझे उपकार भवन तुका आम्ही हर गान दिली आयच्या या वेळार आमका समजता तुझे कृपेन भर म्हणून आम्ही मागता. तुझी कृपा आमका बळवंत करता, तुझी कृपा आमका शक्तिवंत करता, तुझी कृपा आमका नव्या हुरूपान भरता, तुझी कृपा आमका सदांच आमच्या जिवितांत फुडें व्हरूंक आमकां साध्य करता. आणि ज्या बऱ्यापणा कशें आमकां तूं पावोवंक अतिरेकताय त्या बऱ्यापणा कशें पावोवंक तुजी कृपा मात्र आमकां आधार दिता. या खातीर हांगासर हजर आसलेल्या तुझ्या पांयां तळा हजर आसलेल्या तुजो आशीर्वाद मागोवंक, तुजी कृपा मागोवंक, तुजेर विश्वास दवरून हांगासर आसलेल्या जण एकल्याचेर तुजी कृपेची बेसांव घाल आनी ह्या कृपे वरवीं तांकां बळवंत कर, कृपे वरवीं तांकां शक्तिवंत कर. तांच्या जिवितांत फुडें वचून तूं तांकां आदार दे, तांच्या जिवितांतल्यो जबाबदाऱ्यो सगळ्यो पाळूंक तूं तांकां आदार दे. तांच्या जिवितांत जें कितें ते आशेतात, जें कितें ते करूंक आशेतात तें सगळें तूं आशिर्वादीत कर. तुजो आदार मागून ते हांगासर आसात, जो आदार तांकां अति उंच मापान गरज आसा तांकां तांच्या भुरग्यांक, तांच्या कुटुंबाच्या सान्यांक, पिड्यांत आसलेल्यांक, विविध रितीच्या अडचणींत आसलेल्यांक, काम नासतना आसलेल्यांक, विविध रितीचे उणेपण भक्तेल्यांक हर एकल्यांक तुजो आदार दिवन कशें तुवें इस्रायल परजेक त्या अरण्यांत तावन तुवें बसलेल्या गांवांक पावयलें गे तशेंच आमच्या कश्टा नश्टाच्या इजिप्तांत हांव कश्टा नश्टाच्या अरण्यात हांव हांगासर आसलेल्या हांगासर तुज्या समोर आयलेल्या सकट परजेक ताणें आशोवच्या त्या बऱ्यापणा कशें ताणें आशोवच्या त्या बऱ्या गांवांक कशें बसलेल्या गांवांक कशें तूं तांकां पावय म्हणून आमी मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घां तुका सम्यान जेजू, होगलाप तुका सम्यान जेजू, स्तुती तुका सम्यान जेजू, वंदन तुका सम्यान जेजू, महिमा तुका सम्यान जेजू, आराधन तुका सम्यान जेजू, हर्षितां तुका सम्यान जेजू, वंदितां तुका सम्यान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी समजता उबी रावया. मगाळ बाबांनो आनी भयणींनो, आदल्या आयतारा पेंतेकोस्ताची परब आमी संभ्रमली. पेंतेकोस्ताचें फेस्त संभ्रमून आमी पास्काचो काळ आरंभ केलो. पेंतेकोस्ताच्या दिसा कितें घडलें ताचो आमी नियाळ केलो. आमी पळयलें जेजू जिवंत जावन 40 दीस ह्या संवसारांत आसलो आनी 40 दीस उपरांत तो कितें करता, सर्गार सोडून वेता. ताच्याच सक्तेन तो वयर सोडून येता. बाप ताचे सक्तेन ताचें मनशा साई मनशा कूड जैतेवन जाल्ली ती कूड तो सर्गाक वयर घेता. आनी तें घडीत जाल्या उपरांत 9 दिसां उपरांत 10व्या दिसा आपोस्तोल त्या कुडांत आसता आसतना उज्यांच्या जिबा रुपार पवित्र आत्मो देवून येता. कितले दीस ते आपोस्तोल थंयसर आसले? 9 दीस. 9 दीस. कितें करनासले ते 9 दीस? कितें करनासले ते 9 दीस? मागोन आसले.
एका काळजाची आनी एका मनाची जावन ती मागोवन आसली. एका अर्थान सांगचें जाल्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो, 9 दिसांचें नोवेन ताणें केल्लें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. 9 दिसांचें नोवेन पयलें सुरू केल्लें त्या आपोस्तलांनी. थंय ती रिवाज 9 दिसांचें नोवेन करची रिवाज थंय ती आराम जाल्ली. तुमकां कितल्या जाणांक हाच्या विशयांत कळीत आसलें तें हांव नेना. थंय तें आराम जाल्लें आनी 9 दिसांच्या तांच्या नोवेना उपरांत पवित्रत्म देवून आयिल्लो. 9 दीस म्हळ्यार कितें मोगाळ भावानो आनी भयणीनो? एक दृश्टांत तुमच्या समोर हांव दवरतां. कितें म्हळ्यार जर आमची गरज ल्हान, आमची गरज तितली महत्वाची न्हय, तवड आमचें मागणें कितलें आसता? इल्लेशें न्ही गे. या कोणा तावनी ती गरज आमकां जायचे जाल्यार आमी ताच्या लागीं 1 पटी या 2 पटी विचारता. तो दीन सायबा, आसूं दी, मरोवन दी. ते नातल्यारय जाता, असल्यारय जाता म्हणटा आमी विसरोन सोडटा. न्हय गे, वैगी न्हय. आतां ती गरज आमकां व्हड तर आमी कितें करता? कितें करता? परत 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 आमी विचारता, ओत्ताय करता. आमची गरज तेदी व्हड म्हणून आमी दाखयता. आमी दाखयता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आपोस्तल हे 9 दिसांचें मागणें करता आसतना पवित्र आत्म्यान तांणी भरची ती गरज केदी व्हड गी म्हणून ते दाखयतात. तांकां कळीत आसलें जेजून बसयलेलो तो पवित्र आत्मो आमी घेतल्या शिवाय, त्या पवित्र आत्म्यान भरल्या शिवाय, जे मिसांव जेजून आमच्या हातांत दिलां, हाती दिलां, तें आमी फुडें व्हरूंक, तें आमी शेवटा पावोवंक आमच्यान जायना. आमच्या मिसावांत मेळचे ते कश्ट ते फूड करूंक आमी शकना. जी कितें जबाबदारी आमकां दिल्लेली आसा, जो कितें वावर आमच्या हातांत घाल्लेलो आसा, तो करूंक आमच्याच सक्तेन आमी शकना. आमची सकत कांयच पावना. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमची सकत कांय पावना. जावं पुरो एक याजाक जावन म्हजें याजाकपणाचें मिसांव तें बऱ्या रितीन करूंक म्हजीच सकत म्हाका पावना. तुमी हांगासर आसात, भुरगीं आसात, भुरग्यांचें शिकप बऱ्या रितीन करूंक तांचीच सकत तांकां पावना. युवा जाण आसात, कामाचे सोदनेर आसात, फुडाराची सोदनां ते करन आसात, फुडार बांदून आसात, तांचीच जणवाय, तांचीच सकत तांकां पावना. काजार जाल्लीं आसात, तुमकां कळीत आसा काजारांत कितले पंतवान आसात, कितली जबाबदारी आसा. काजारी जिविताचें कमिटमेंट जियोंक कितलो त्याग गरज आसा, कितलो सॅक्रिफायस गरज आसा. तो मोग सॅक्रिफायसाट आपसो तो मोग एकल्याक दिवंक तुमची सकतच पावना म्हणून तुमकां कळीत आसा. उतर प्रायेक पावलेले आसात, पिडेंत आसलेलीं आसात, कॅन्सरांत आसलेल्या पिडेंत वळवळचीं आसात, किडनी फेलियर जाल्लीं आसात, बेड्डाक पडुल्लीं, बेड रिडन जाल्लीं आसात, कितलेशे कस, कितलेशे वळवळे आसात. तांच्याच बळान ते कस आसूं
तांकां जायना खंडी जायना मगळ भावान आनी भयणीनो विविध रितीची लुकसाण जाल्ली मनशां आसात बिझनेसांत लॉस वेव्हार बरो जायना पैसे विनियोग केल्ले ते वेस्ट जावन येतात कितेंच मुनाफो मेळना आमी निराधारी जाता आमच्या सक्तीन वो लॉस सारको करूंक परत आदाय आपणावंक आमच्यान जायना पूण मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी भावार्थान त्या पवित्र आत्म्याचो आधार मेळटा तेन्ना मागता हांव तेन्ना भावार्थान तो उसारता हांव तेन्ना आमची गरज उसारता हांव तेन्ना हे देवा त्या पवित्र आत्म्यांक दी त्या पवित्र आत्म्याचो आधार म्हाका म्हज्या कुटुंबाच्या म्हज्या भुरग्यांक जे कितें हांव करतां ताचेर तो आधार तूं दी ह्या आधारा विणय हांव कितेंच करूंक शकना हांव अस्कत जाता हांव निराधारी जाता हांव धरणीक शेवटल्लो जाता आनी त्या देखून हे देवा हे जेजू त्या पवित्र आत्म्यांक दी म्हाका ताची गरज आसा म्हाका ताची गरज आसा ही म्हजी वर्ती गरज हर एका दिसा म्हळ्यार बरी हांव ह्या पवित्र आत्म्यान भरच्याक तुजे लागीं मागता म्हणून आमची गरज मोगाळ भावान आनी भयणीनो काळजाचे गुंडायेतावन त्या खऱ्या आशेन आमी उसारता तेन्ना तो जेजू त्या शिसांक पवित्र आत्म्यान दिवन तांकां सक्तीन भरलेलो तांकां कृपेन भरलेलो तांकां जणवायेन भरलेलो तांकां वाचा सक्त दिल्लो तांकां अधिकाऱ्या मुखार आनी व्हड व्हड जाणां मुखांत्र धैर्यान उलयशें केल्लो तो पवित्र आत्मो तो आमकांय दिता आमकांय त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरता आमकांय तो बळान घटायेन भरता आमी हर एकली आमी जैत्यवन जावच्याक हर एकल्यांक आमकां बरेंपण मेळच्याक हर एकल्यांचे कश्ट हर एकल्यांचे नश्ट हर एकल्यांची पिडा उज्या मुखार कोडोवन वेचा वाती बरी कोडोवन वेचाक त्या पवित्र आत्म्याच्या उज्याक आमचे ते आमच्या जिणयेंत तो दिता तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो एक घडीभर आमी मौन रावया ह्या पवित्र आत्म्याची गरज आमकां अदीक मापान आसा म्हणून ह्या जेजू लागीं आमी सांगया म्हज्या सक्तीन हांव कितेंच करूंक शकना म्हणून आमची अस्कतकाय आमचें उणेपण आमचें किरकोळपण आमी वळखून घेवया देवान आमकां दिवच्या त्या पवित्र आत्म्याच्या बळा विणय आमी कांयच न्हय आमी शुन्य म्हणून आमी वळखून घेवया कितल्या व्हड मापान आमी वळखून घेतांगी कितल्या व्हड मापान ह्या मुखान म्हजी गरज म्हज्या सोम्या समोर म्हज्या देवा समोर हांव दवरतांगे तितल्या व्हड मापान म्हाका करपा मेळटा ह्या पवित्र आत्म्यान केदो व्हड म्हजो विश्वास घे तेद्या व्हड देण्यानी हांव भरतां तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो मौनपणी काळजाच्या गुंडायेतावन हे पवित्र आत्म्या खातीर करचें मागणें आमी करया धेन्यांच्या दातारा कुरपेच्या सागोरा सर्गींच्या रचणारा आत्म्या पदवेदारा जणवायेन तुझे बर कृपेन म्हाका हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक बर गरजेंत आसलेल्या म्हाका पाव गरजेंत आसलेल्या ह्या सकट म्हज्या भाव भयणीक तूं पाव गरज्या कांतान त्या पोंतळाक आयलेल्या
तांच्या गरजां खातीर मागलेल्या तेसावां बरयलेल्या विनवण्या केल्ल्या मागण्यांचो आधार आमचे तान विसारलेल्या त्या हर एकल्यांक ह्या कृपेन भर म्हणून मागून मुखार भावनांनी बेनिनो काळजाच्या गुंडायेतावन ती आशा उसारून हें गीत आमी गावया. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा. आमचे हात आमी वयर करया. आमचे दोळे आमी धांपया. आमच्या सगळ्या गुमान आमी उसारच्या उतरां वयर कोंसोवया. उडे आशेन पवित्र आत्म्याक घेवचे आशेन ताचे कृपेन ताच्या देण्याने भरचे आशेन हें गीत आमी गावया. या गीता मुखांत आमचे मागणे आमची आशा त्या देवा समोर आमी दवरया. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा जणवायेन तुझ्या बरमनांत मोच्या कृपेन बर म्हाका दिवंक तुका सेवा. जणवायेन तुझ्या बरमनांत मोच्या कृपेन बर म्हाका दिवंक तुका सेवा. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा भावार्थ गुंडकर दुभाव पैसकर वाईटा वेगणांतले सदांच तूं निवार. भावार्थ गुंडकर दुभाव पैसकर वाईटा वेगणांतले सदांच तूं निवार. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा
देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पद्मे धारा हालेलुया 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 ये समय जेजू ख्रिस्त तुवें तुज्या अपोस्तलांक घेया पवित्र आत्म्याक म्हणून तांचेर विश्वास सोडलोय आणि पेंतेकोस्ताच्या दिसा त्या उज्यांच्या जेबा रुपार मागण्यार आसलेल्या त्या अपोस्तलांचेर तुवें त्या पवित्र आत्म्याक दिलोय धाडलोय आणि तांकां या पवित्र आत्म्याच्या ध्यानाने तुवें भरलय पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुवें भरलय या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तांचे थंय जाल्लें तें परिवर्तन तांचे थंय जाल्लें तें रूपांतर आमी पळयलेलें आसा कितल्या धैर्यान तें भरलें कितल्या सक्तेन तें भरलें कशें तें जैतवंत जालें म्हणून आमी पळयलां ये पवित्र आत्म्या आमचे देवाने ये समय जेजू ख्रिस्त या पवित्र आत्म्यांक आमचेर तूं धाड हांगासर आसलेल्या हर एकल्याचेर भुरग्यांचेर युवाजनांचेर तरणाट्यांचेर कश्टांत आसलेल्यांचेर नश्टांत आसलेल्यांचेर वावर करतल्यांचेर फुडाराचेर स्वप्नां करतल्यांचेर फुडार बांदूंक आशेतल्यांचेर विविध पिडा रोगांनी आसलेल्यांचेर हर एका रितीन तुझे मजा सोदलेल्यांचेर हर एकल्याचेर या पवित्र आत्म्यान धाड आणि तांकां तूं बळवंत कर तांकां तूं सत्यवंत कर तांकां तू कृपेन भरून तांचें जिवीत बरें कर म्हणून ये जेजू तुज्या लागीं आमी मागता ये पवित्र आत्म्या आमचे मागणे दयेन आयकून घे आनी आमचेर हांगासर आसलेल्या जण एकल्यांचेर कुटुंबांत आसलेल्यांचेर आस्पत्रेंत आसलेल्यांचेर घरांत विविध रितीन वळवळताल्यांचेर विविध समस्येन आसलेल्यांचेर हर एकल्यांचेर तूं नेमने पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 अर्घां तुका सुम्यान जेजू भोगलाप तुका सुम्यान जेजू स्तुती तुका सुम्यान जेजू जय जय तुका सुम्यान जेजू वंदितां तुका सुम्यान जेजू महिमा तुका सुम्यान जेजू आराधना तुका सुम्यान जेजू वंदन तुका सुम्यान जेजू हालेलुया 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 देवाचें उतर आमी आयकुया मगाळ भावांनो आनी भयणीनो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारांत आपण भितर एकठांय जावन आसले तोवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें सोम्यांक देखताच शीस संतोषान भरले परत्यान जेजून तांकां म्हणलें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हणलें घेया पवित्र आत्म्यांक कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं जांची पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षाशिनात देवाचें उतर हें आमी सुमेस्तां बसया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो पेंतेकॉस्त फेस्त पयलें तें जुदेवांचें जावन आसलें आनी ह्या पेंतेकॉस्ताच्या दिसा जुदेव कितें करतले
लुवण्यांचें फेस्त आचरण करतले. लुवण्यांचें फेस्त. पास्कांच्या फेस्ताक जुदेव तांच्या शेतांनी जाल्ले पयली कणशी हाडून देवाक भेटयतले. पयली कणशी हाडून देवाक भेटयतले, देवाक अर्गां दितले. आनी पेंतेकोस्ताच्या दिसा 50 दिसां उपरांत जें कितें तांच्या शेतांनी जाल्लें पळया, तांतलो दांत एक वांटो लुवन पुरो जावन तांतलो दांतलो एक वांटो ती हाडून देवाळाक येतली. ही फेस्तां यात्रीक फेस्तां म्हळ्यार हर एका जुदेवानी पैण करून त्या जेरुसलेमाक येवंक आशिल्लें. यात्रेक पैना म्हळ्यार तें आमी पैन करून पयस वेचें देवाक अर्गां दिवंक, आमचो भावार्थ दाखोवंक, देवा तें असो आमचो विश्वास दाखोवंक, जें कितें आमच्या जिवितांत जालां तें देवा वरवीं जालां म्हळें वळखून घेवंक आमी पैना करची. ह्या केरेकट्टेच्या पुणशेताक येवचें म्हळ्यार तितलें सुलभायेचें बिलकुल न्हय, बिलकुल न्हय. हें एक यात्रीक पैनन्स तुमचें, यात्रीक पैनन्स. वैमगाळ भावांनो आनी भयणींनो, हो भावार्थ दाखोवन देवाचो आधार मागून तुमी हांगासर आसात. कशें जुदेव तो वळतावन करनाशिल्ले तें तुमी आतांय करनासात. आनी खंडीत जावन तो देव इस्रायल परजेक पीक दिवन तांच्या वावराचो फळ दिवन आशिर्वाद केल्लो देव हें पैन केल्लेल्या, इतलेशें पैन करून हांगासर आयिल्ल्या तुमच्याय हातांचो वावर तो बेसावांनी भरता, आशिर्वादांनी भरता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. दुसऱ्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, त्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा जुदेव कित्याचो उगडास काडटले गी म्हळ्यार इस्रायलांत आसलेली, ह्या इजिप्तांत आसलेली इस्रायल परजा इजिप्तांत भायर येता, सिनाय पर्वताचेर रावता. आनी त्या सिनाय पर्वताचेर आमी पळयता तो देव येता न्ही गे. आनी ताच्याच बोटांनी बरोवन 10 उपदेशान बरयलेल्यो त्यो 2 फळयो मोइजेक दिता, मोइजेक दिता. ताची नियमां तो दिता. तांकां जिवीत मेळाचें जाल्यार ताणें कितें करी जाय, कशें ताणें चलोवंक जाय. आमी जाणां मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, इस्रायल परजा अन्न धर्मांच्या लोकां मदें आसली न्ही गे. तवळ तांकां एका रितीची ओडणी खंडीत येवची साध्यता आसा. पळया, हेर धर्मां सोबे आमी जियेत आसतना आमकां ती एक ओडणी येता, ओडणी येता. नाका म्हणल्यार थोड्या फाटी ती ओडणी येता. हांगा ही गरजेंत मागल्यार कांय मेळना. अळे ताणें थंय वचून दूद वतुलें खंय, अळे ताका जालें. तो थंय वचून त्या मंत्रावादीक मेळुलो खंय. अळे आतां कितलो बरो जाला पळय. तसल्यो ओडण्यो येतात. कितल्याशा आमकां कातोलिकांक क्रिस्तांवांक असल्यो ओडण्यो येनात सांगा. येतात, म्हाका कळीत आसा. तशें इस्रायल परजा त्या अन्य धर्मांच्या मदें बोंब्या पुजा करच्या व्यक्ती मदें आसता आसतना तांकांय बोंब्या पुजा करूंक मोन येता. मोन आयिल्लें
पळय आरोना कडेन इस्रायल पर्जन म्हणलें आमी एक भांगराचें वासरूंक करया पळया इजिप्तांत ते वासराक पुजा करतले त्या देखून आतांय ह्याच वासराक आमी पुजा करया वो देव वो मनो देव आमकां मुखार आपोवन व्हरता पळय वडणी पळया ती वडणी कितलीशी आसली पळया त्या देखून देव कितें करता तांणी इस्रायल पर्जन ह्या पर्जेच्या विंगड जावन आसचे खातीर तांणी खंयच्या वाटेन चलोवंक जाय कितें करूंक जाय कितें करूंक नजो तें तांकां स्पश्ट करचे खातीर तांकां जिवीत मेळचे खातीर तो कितें करता उपादेश दिता आनी उपादेश दिल्लें तें घडीत पेंतेकोस्ताच्या दिसा जो देव लोक संभ्रमतलो ताचो उडास तो काडटलो पेंतेकोस्ताच्या दिसा मोगाळ भावान आनी भयणीनो इस्रायल पर्जा हें करतलो त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी पळयता पेंतेकोस्ताच्या दिसा इस्रायल पर्जा ह्या उपादेशाचो उगडास कर त्या उपादेशांक आनिकीत आनी विश्वासी रावूंक तो आदार तो पर्जा देवातावन मागतलो आनी त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो तुमी हांगासर आसात त्या देवा लागीं सांगूंक त्या जेजू लागीं सांगूंक जे कितें तुजी शिकोवण आसा जे कितें उपादेश आसा तें आमी पाळटले हांव आनी आमी जिवीत जोडटले हांव जेजू जाल्यार पळय मोगाळ भावान आनी भयणीनो दोंगरा वयलो सकला देंवता न्ही गे माथेवाच्या वांजेलांत कशें मैजे दोंगरा तावन सकला देंवलो तशेंच जेजूय दोंगरा तावन सकला देंवता कशें मैजेन थंयसर उपादेश दिले की तशेंच जेजू दोंगरा तावन देंवन ताची शिकोवण दिता कितलें कनेक्शन पळय मोगाळ भावान आनी भयणीनो जेजू नवो मैजे जाता इज अ न्यू मोजेस आनी ताची शिकोवण तो दिता आमकां जिवीत मेळचे खातीर त्या देखून आज मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या इतलें पैन करून हांगासर आयिल्ल्या आमी जेजू लागीं सांगूंक जाय तें कितें म्हळ्यार जेजू आमी तुजी शिकोवण आमी पाळटा ह्या शिकोवणेंत जिवीत आसा म्हणून आमी जाणाव त्या देखून तें जिवीत मेळचे खातीर आमी ते शिकोवणेचो पाटलाव करता त्या देखून हर एकल्यान आज जेजू लागीं तें सांगूंक आसा मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्यांत देवान उपादेश ताच्याच बोटांनी बरयल्ले आतां नव्या सोल्ल्यांत तो कितें करता तो पवित्र आत्म्या मुखांतर ताची खुशी देवाची शिकोवण देवाचे उपादेश आमच्या काळजांनी तो बरयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो सिनाय पर्वताचेर घडलें घडीतच पेंतेकोस्ताच्या दिसाय घडटा कशें जाणांत पळया मोगाळ भावान आनी भयणीनो निर्गमन पुस्तक तुमी काडलो जाल्यार 19 अवस्वर 16 तावन 18 वळ तुमी वाचल्यार थंयसर अशें बरयलेलें आसा तिसऱ्या दिसा फांत्या फरार गडगडो आनी जग लावणें जालें एक दाट खूब पर्वताचेर आयिल्लें ताच्या प्रांत मुखार बरयलेलें आसा सगळो सिनाय पर्वत धुंवर सिनाय पर्वताचेर येतलो कित्याक सर्वेस्पर ताचेर उज्या रुपार देवुल्लो खंयच्या रुपार वडल्यान म्हणा खंयच्या रुपार उज्या रुपार देव देवुल्लो उज्या रुपार देव देवोन ते उपादेश तांकां दिता तांच्या हातांत दिता पेंतेकोस्ताच्या दिसा कोल्यो जिबो वयर तावन शिसां वयर आयिल्ल्यो उज्याच्यो जिबो पळया कनेक्शन पळया थंयसरी उजो हांगासरी उजो
उज्या रुपार देव आयिल्लो, उज्या रुपार पवित्र आत्मा आयिल्लो. त्या देखून तो पवित्र आत्मोय देव म्हणून या मुखांतर पवित्र आत्म्याचें दैवीकपण थंयसर उगडापें जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ओ पवित्र आत्मा आमचो देव उरलो तो कितें करता की म्हळ्यार आमच्या काळजांनी ताजो सल्लो, ताचें शिकोवण बरयता. काळजांत ती बरयलेल्या शिवाय ती पाळूंक जायना, पाळूंक जायना. त्या देखून उपादेश ह्या पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांचेर बरोवंक आसात. वय मुखार भावांनो आनी भयणीनो, आमी पळयता आतां आयकल्ले ते सुवार्थेंत जेजू आपल्या शिसांक कितें म्हणटा. तो म्हणटा, कशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा म्हणून उस्वास सोडता आनी घेया पवित्र आत्म्यांक म्हणटा. त्या देखून हांगासर कनेक्शन पळया. त्या देवान त्या पवित्र आत्म्यांक कित्याक दिलो, कित्याक दिलो. कशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा. आमी वचोंक, आमी वचोंक, आमी एकाच कडेन रावोंक न्हय, स्टॅटीक जावन रावोंक न्हय. आमकां देवान धाडला. धाडचें म्हळ्यार ग्रीकांत आपोस्तेल्लो म्हणटात, म्हळ्यार धाडलोलो. धाडलोलो आमकां हर एकल्यांक धाडलां ही सुवार्ता परगट करच्याक, सुवार्थेगार जावच्याक, बरी खबर दिवच्याक. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचो सल्लो आमच्या काळजांनी बरयलेल्या करीत, जेजूची शिकवण आमच्या काळजान बरयलेल्या करीत ती आमी परगट करूंक जायना, पेल्याक दिवंक जायना, पेल्याक दिवंक जायना. सुवार्थ परगटणार आमी जायना. आमचें कमिटमेंट आमी जियोंक शकना. फेलियर्स आमकां मेळटात. काजारी जिवितांत आमी धीजे जाल्लो मोग आमकां दिवंक जायना. आमच्या वावरांत दाखय जाल्ले दिल्ली ती उर्बा आमकां दाखोवंक जायना. आमच्या घरांतली जबाबदारी, आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी एकामेकांतय आसची, भुरग्यांतय आसची, भुरग्यांक वडिलांतय आसची, ती सगळी जबाबदारी आमकां पाळोवंक जायना. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हें आमचें तें साध्य जावचे खातीर बापान धाडलेलो जेजू क्रिस्त कसो ह्या संवसारांत आसलो, सुवार्ता जियोन सुवार्ता परगट करनासलो, तशेंच ताचे बरें आमी आमच्या घरांत, आमच्या संवसारांत आसच्याक जेजून आमकां धाडला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, परत आमचे दोळे आमी धांपया. परत त्या पवित्र आत्म्याची ससाय, पवित्र आत्म्याचो आधार आमी मागया. ओ पवित्र आत्मो, आमच्या काळजांनी देवाचें शिकोवण बरोवन दी. कशें परण्या सल्ल्यांत देवान ताच्या बोटांनी त्या फळयांचेर देवाचे उपादेश बरयले गी, तशेंच उज्या रुपार आयिल्लो तो पवित्र आत्मो देव आमकां मेळिल्ली शिकोवण परण्या सल्ल्यांत, तशेंच चड आनी चड करून त्या जेजू क्रिस्ताच्या तोंडांत तावन आमकां मेळिल्ली ती शिकोवण, आनी उपरांत आपोस्तलांत तावन मेळिल्ली ती शिकोवण. ओ पवित्र आत्मो, आमच्या जण एकल्याच्या काळजांनी बरोवन दी. आमच्या भुरग्यांच्या काळजांनी तो बरोवन दी. युवा जणांच्या काळजांनी तो बरोवन दी. काजारी जोड्यांच्या काळजांनी ती बरोवन दी. आनी अशें नीज जावन आमी आमच्या कुटुंबांत तावनूच आमकां तो सुवार्ता परगटणार करून दी म्हणून आमी मागया. अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जय तुका सुम्या जेजू, हर्षितांव तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी सुमेस्तां उबे रावया. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, सांत पौल म्हणटा, पवित्र आत्म्याच्या देण्यां सोवें, पवित्र आत्म्याचें देणें वर्तें देणें देवान आमकां दिल्लें, ताच्या देण्यां सोवें हेर सगळीं देणी देव आमकां दिता, हेर सगळें बरेंपण आमकां दिता.
त्या देखून पवित्र आत्म्याचे देणे मागलेली आमी ह्या सक्रामेंता मुखार राबून आमकां गरज आसची हेर देणी, आमकां गरज आसचें हेर बरेंपणी दी म्हणून एक घडी भर आमी मागया. आमकां समेस्तां भलायकी मेळच्याक मागया. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांनी, आस्पत्र्यांनी, पिडेंत वळवळच्या बसत मागया. तांणी घेवची चिकित्सा ती फळादायक जावन तांकां भलायकी मेळच्याक मागया. पिडेस्त भुरग्यां पासत ऑटिझम तसल्या पिडेंत आसच्या भुरग्यां पासत मागया. कामाचे सोदनेर आसच्या जायत्या आमच्या भाव भयणी पासत मागया. मुखल्या शिकपा खातीर जावं पुरो गांवांत जावं पुरो परगांवांत वचूंक प्रयत्न करच्या भुरग्यां पासत मागया. तांचे प्रयत्न सफळ जावं दी आनी तांची आशा भागोवन दी आनी ह्या मुखार ताका बरो फुडार तांणी सोंसो तो मेळून दी म्हणून आमी मागया. पयशांचें लुकसाण जाल्लेल्या भाव भयणी पासत मागया. दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, रीण फारीक जावंक, अर्थीक अडचणी उणी जावंक आमी मागया. जायत्यांक बिझनेसांत लॉस जाल्लें आसा तांचे पासत मागया. बरी सैरीक आमच्या भाव भयण काजार जावन सोदतल्यां खातीर मागया. काजारांत आसचे सगळे समस्ये पयस वेच्या खातीर आमी मागया. आतांची जायतीं युवा जाणां, जायतीं चेडवां काजार जावंक मन करिनात. काजाराचें महत्व तांकां कळीतच ना. काजार एक आपोवणें म्हणलें सत तांकां कळीत ना. ह्या काजार जावंक फाटीं सरतेल्या चेडवांची जावं दी, चरक्यांची जावं दी, काळजा मनान देव उजवाडावन दी म्हणून मागया. आनी बरें एक काजार जावन, बरें काजारी जिवीत जिवन, बरें कुटुंब बांदून हाडून एक कुटुंब तांचे तर्फेन पवित्र सभेक, ह्या समाजेक तांणी दिवच्याक तांकां बरें मन दी म्हणून आमी मागया. ह्या विविध गरजो सगळे आमच्या वैयक्तीक गरजो, कोणाच्यो गरजो आमकां कळीत आसात, कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां, त्यो सगळ्यो गरजो मोगाळ भावनान बिनिनो आशेन देव दिता म्हणल्यार त्या पातयेणेन आमी देवा समोर दवरया. कितली आमची उणी पातयेणी गे तितलें उणें बरेंपण आमकां मेळटा. कितले वर्ते पातयेणी गे तितलें वर्तें बरेंपण आमकां मेळटा. त्या जेजून त्या शतापतीचो भावार्थ पळयलो. तो अन्य धर्माचो जावन आसलो आनी ताचो भावार्थ पळोवन तो विस्मीत जालो मोगाळ भावान आनी भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार कोणा तें भावार्थ आसा जे आसलो गे तांचे तें तितलो भावार्थ नातुरलो. पूण कोणा तें आसचो ना म्हणून ताणें चिंतलें गे तांचे तें ताणें तेदो व्हड भावार्थ पळयलो. आनी त्या जायराच्या त्या साकराक एकाच उतरान ताणें गूण केलो. पळया केदो व्हड विश्वास, केदो व्हड भावार्थ आमचो गे तेदें व्हड बरेंपण आमकां मेळटा. आमचो भावार्थ पळोवन देवाक आजाप जायचें. आमचो भावार्थ पळोवन, आमचो विश्वास पळोवन देवाक विस्मीत जायचें. ह्या भावांत, ह्या म्हज्या भयणीत येदो व्हड भावार्थ आसा गी म्हणून जेजून विस्मीत जावन तुमी मागलेलें तें तुमकां ताणें फावो करीचें. व्हड असर्यान तुमच्या जिवितांत ताणें करीचें. त्या भावार्थान मोगाळ भावान बेनिनो ते देवाक लागीं सरून आमी मागया. अर्गां तुका समय जेजू, हगलाप तुका समय जेजू, स्तुती तुका समय जेजू, जय जय तुका समय जेजू, हर्षित हांव तुका समय जेजू, वंदित हांव तुका समय जेजू, महिमा तुका समय जेजू, आराधना तुका समय जेजू, स्तुती तुका समय जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. हे समय जेजू क्रिस्ता तुझ्या वड सत्याचेर, तुझ्या वड पदवेचेर, तुझ्या वड अधिकाराचेर पातयेवन आमी आमच्या सर गरजां पासत आमी तुज्या लागीं मागलां. तुज्या वडा आदारान, तुज्या वडा भावार्थान मागलेलें मागणें तूं दयेन आयकून घे आनी तुजो आदार आमकां दी. कशें त्या जायराचो भावार्थ तुवें पळयलोय आनी ताच्या साकराक तुवें बरें केलें, तशेंच जें कितें बरेंपण आशेवन भावार्थान आमी मागणें केलां तें बरेंपण आमकां तुज्या उदंड मापान तो आमकां लाभय म्हणून आमी मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पवित्र आनी सत्यवंत नांवान. आमेन आमेन आमेन.
Argan tuka samya Jesu, Hoglap tuka samya Jesu, Suti tuka samya Jesu, Jai tuka samya Jesu, Harsitam tuka samya Jesu, Aradan tuka samya Jesu, Mahima tuka samya Jesu. Hallelujah, 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 Hallelujah. आम्ही सोमेस्तान ती बेर पड्या पवित्र सक्रामेंताचे ते आशीर्वाद आमकां आनीक बळवून करचें, आमकां कुरपेन भरचें, आमकां पवित्र करचें, ताचे शिकोवणे प्रकार देवाच्या उपादेशां प्रकार आमी सलासें करचें, तें आशीर्वाद घेवं आमी आयतें जावया. गावया गीत ह्या देवाच्या सक्रामेंतान. Devoda Sacramenta Sastanama Kuruya Purvilyapya Rupa Buddha Novyuriti Adaya Salvan Vecha Askadvishwa Bhavartache Bal Divya Zashe Baba Tashe Puta Ulasani Stutisa Padvi Maima Sasna Sasna Eka stalya harsita Tuka togajcha spirita Sama sami na bharta Amen. Prartuya Yesumia Jesu Krista, या विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनांक. ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪವಾಡಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುವ ಪಾದುವಾದ ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2024 ಜೂನ್ 13 ಗುರುವಾರದಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಾಯನ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮಪೂಜಾ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋರವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವರು. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಆರಾಧನೆ, ತದನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ವಂದನೀಯ ಸ್ಟೀವನ್ ಡೆಸ್ಸಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವರು. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ರೆಕ್ಟರಾದ ನಾನು, ವಂದನೀಯ ಸುನಿಲ್ ವೇಗಸ್, ಈ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಿಯರೇ, ತಾವೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬನ್ನಿ.
ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ ದೊರೆತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.